आणि ही हिंदू नववर्ष स्वागत समिती जी आसा ह्या समितीचो संयोजक गेल्या 10-12 वर्सां जाली आमी गुढी पाडवा जो आसा म्हणजे हिंदूंचे नवीन वर्ष हे मोठ्या प्रमाणात हांगासर मुरगांव तालुक्याचो म्हणून हांगासर ह्या शहरान गेल्या अनेक वर्सां पासून करता आणि प्रत्येक वर्सा त्याची वाड जी आसा म्हणजे प्रामुख्यान कशें आसा की नवीन वर्ष म्हटलें की लोकांनी सगळ्यांनी येवन ते मोठ्या जल्लोशान त्याचे साजरे करप अशा प्रकारचो तो उत्सव. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी ह्या कार्यक्रमात सहभाग जावप अशा प्रकारचो प्रयत्न जो आसा तो गेल्या आमी अनेक वर्सां पासून करतात आणि ती संख्या जी आसा त्या स्वागत करपाक लागून जे संख्या जी आसा ती वर्साच्या वर्सा वाडत आसा. अंदू सुद्दां आमी आयज हो जो कार्यक्रम जो आसा तो 30 मार्चाक आमी म्हटला गुढीपाडवा त्या संदर्भाची तयारी जी आसा सगळी पूर्ण जाल्ली आसा. आमी प्रत्येक वर्सा म्हणजे आमची प्रामुख्यान हिंदू नववर्ष स्वागत समिती आसा पण प्रत्येक वर्सा कार्यक्रम म्हणून आमी एक उत्सव समिती तयार करता. त्या उत्सव समितीचे सगळे पदाधिकारी आत्ता हांगा उपस्थित आसा. ह्या उत्सव समितीचो आत्ता अध्यक्ष जो आसा ते संजय नाईक आसा, खजिनदार किनळेकर आसात, उपाध्यक्ष आसात थंयसर. अशे सगळे हे मेळून सगळे हो हिंदूंचो मोठो नववर्षाचो सण असो म्हणून आमी तो साजरो करता. रूपरेषा जी आसा ती सांगिल्ली आसा की कशा पद्दतीन हा कार्यक्रम सुरू जाता. म्हणजे आमी वार्षिक जे आसा ते दामोदर देवळा कडेन श्रीफळ दवरतात आणि श्रीफळ दवरल्या नंतर थंयसून जी शोभायात्रा आमची सुरू जाता. म्हणजे आमी देवूळ जें आसा दामोदराचें तेका प्रदक्षिण घालता एक आणि मागीर त्या रस्त्यानसून फुडें वचून म्युनिसिपालिटी जी आसा नगरपालिका जी आसा त्या नगरपालिके समोर त्याचो समारोप जाता. ह्या समारोपाच्या हेतून आमी प्रामुख्यान पळयता की हिंदू समाज जो आसा ह्या समाजाचें प्रबोधन जावचें आणि त्यामुळे तशा प्रकारचे वक्ते जे आसा ते वेगळ्या भागांसून आमी तांकां आपयता, तांकां निमंत्रण करता आणि त्यांचें प्रबोधन जे आसा ते आमी समाजाचें केलें वयता. कारण अशें आसा की हिंदू समाज जो आसा हो आपले पारंपारीक काही गोष्टी ज्यो आसा तो विसरत आसा आणि म्हणूनच आमी हो कार्यक्रम जो आसा तो सुरू केला. म्हणजे आमी न्यू इयर अशें म्हटल्यार की 1 जानेवारी हो आमचो न्यू इयर अशें आमी साजरे समजतात आणि सगळेच लोक समजतात. पण अशें न्ही, आमचें नवीन वर्ष जें आसा हें गुढी पाडव्यासून सुरू जाता. हें जें आसा चैत्र मास आसा थंयसून सुरू जाता. ही जी गोष्ट जी आसा ही सांगपाची पडटा आणि ती परत परत सांगपाची पडटा समाजाक. म्हणजे अनेक गोष्टी अश्यो आसा की त्यो परत परत सांगल्या नंतर ते मागीर समाजाचेर ठासून बसता. त्यामुळे तशा प्रकारचो हो कार्यक्रम जो आसा हो गेल्या आमी अनेक वर्सां पासून करता. ह्या वर्सी आमी तो आनंदान करपाचे आसा. तेतून मागीर ह्या वर्सा आमी जोडला ते म्हणजे रामाचे पादुका ज्यो आसात तेजें पूजन जातलें. ते पादुका आमच्या रथार आसतले. प्रत्येक वर्सा रथ आसताच आमचो पण रथाचेर राम फक्त आसता, रामाची मुर्ती. ह्या वर्सा फक्त ते पादुका जे आसा ते वाडले वयतले आणि अशा प्रकारची मोठी शोभा यात्रा जी आसा ती वयतली आणि त्या समारोप जो आसा तो नगरपालिके समोर जातलो अशें. हिंदू नववर्ष स्वागत समिती तुमचे सगळ्यांचे येवकार करता. आयज सन्माननीय व्यक्ती व्यासपीठाचेर आहा प्रेसाक. सो जो कार्यक्रम आयज आमी जे 30 मार्चाचो जो गुढीपाडवाचो उत्सव आहा हिंदू नववर्ष म्हणटा पळय तो साजरो करपाचो तेन्ना तुमकां अध्यक्षान आनी आमचे नितीन सरान तुमकां म्हायती दिल्ली आसा की जो गुढीपाडवा हो हिंदू नववर्ष कॅलेंडराच्या हिशोबान आमचो न्यू इयर आमी न्यू वर्स आमी सेलिब्रेट करता. सो त्या प्रसंगानुसार आमी कार्यक्रम जो आतां शेगीत 12 वर्सां जाली तो कार्यक्रम बरो नेटान आनी उत्सवान आमी साजरो करता. वास्को शहरात उत्कृश्ट असो प्रतिसाद लोकांचो भरभरून मेळटा. लोक सगळे येवन ह्या शोभायात्रेक सगळे आपली उपस्थिती लायता. तशीच तेजी सांगता जाता पालिकेचे समोर आनी तेजे प्रकाशन निर्देशिका प्रकाशन सोहळा जाता तेन्ना मान्यवर आसता तेंच्या हस्ते जाता. सो हांव एकूच लोकां कडेन विनंती करता की जो आमचो कार्यक्रम आसा त्या आमचे सगळे हिंदू भाव भयणींनी ह्या कार्यक्रमान उपस्थित रावपाची गरज आहा. मुर्मुगांव तालुका हो भरगत असो भरलेलो लोकांचो समावेश आहा. तेंच्यांनी आपली जर थंय उपस्थिती लायल्या जाल्यार हे शोभेक आनी शोभा वाडटली. नवो वर्स बरो नेटान आनी उर्बेन आमकां साजरो करपाक मेळटलो. तशेंच आमचे काही कार्यक्रम आसले ह्या फावट करपाचे काही कारणामुळे आमी तो म्हणजे निधीच्या कारणामुळे आमी तो आमची हे आसली दिंडी स्पर्धा करपाक लागलो. कारण
टायमूय खंय तरी गावना आनी निधी एकट्ठा गोळा करपा खातीर खंय तरी वेळ आमकां नासल्या कारणान आमी तो फुडल्या वर्सा हेच्या मोठ्यान आनी थाटान आमी तो कार्यक्रम करतलो. दिंडी कॉम्पिटिशन ऑल गोवा. सो ह्या फाटी आमकां टायमाचो खंय तरी लिमिटेशन आसल्या कारणान आमकां खंय तरी फुडें वचूंक मेळोंक ना. तरी सगळ्यां कडेन तुमच्या पत्रकाराच्या माध्यमातून प्रिंट मिडिया आनी तुमच्या माध्यमातून सोशल मिडियाच्या माध्यमातून आमी ही मॅसेज पावोवंक सोदता की सबंद मुर्मुगांव तालुक्याच्या लोकांक की तुमी सगळ्यांनी उपस्थिती लावपाची गरज आसा आनी हो जो साजरो आमचो जो 9 वर्स आमी करता गुढीपाडव्याचा तेन्ना आपली नेटान आनी उर्बेन हांगा येवन हे शोभयात्रेक तुमचो जर सहकार्य मेळ्ळो जाल्यार आमकां एक बरो आदार मेळटलो आनी की दाखोवन दिवंक शकता की आमी खंय तरी एकत्र आहा म्हणून आनी आमी 9 वर्सां बरो उर्बेन आनी नेटान आमी साजरो करता. इतलेंच म्हाजे सगळे ऑन बिहाफ ऑफ द सगळ्यांच्या न्यू वर्स स्वागत समितीच्या कमिटीच्या हांव तुमकां सगळ्यांक त्या माध्यमातून तुमकां सगळ्यांक इन्वायट करता ह्या कार्यक्रमाक येवपाचें. धन्यवाद. नव वर्ष स्वागत समिती आहे त्या कार्यक्रमानिमित्त आम्ही हांगा सगळे उपस्थित जमलेले आसात. आमच्या बरोबर आमच्या हातून आमचो अध्यक्ष श्री संजय नाईक, तसेच हांव सचिव आनी तसेच विनोद सिनेकर खजिनदार, त्याचबरोबर आमच्या भारत माता संघटनेचे संरक्षक श्री कृष्णराव बांदोडकर उपस्थित आहात. इतर पदाधिकारी हांगा उपस्थित आहात. आमी फुडें जो 30 तारखेचो गुडी पाडव्याचो कार्यक्रम जो करपाचे आहा त्या निमतान आयच्या कार्यक्रमाचे सांगपा खातीर हांगा सगळे उपस्थित आहात. हांव विनंती करता की फुडलो कार्यक्रम संजय याने स्वागत समिती आणि श्री शंभू प्रतिष्ठान संभाजीनगर मुरगांव यांच्यातर्फे तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. 30 तारखेक गुढीपाडवा त्या निमित्त आमची सांची एकीत्रेकरण श्री दामोदर मंदिराकडे जातले. तशें 3:30 ग्रामदेवची दामोदराक चरणी श्रीफळ अर्पण करतले. तशें 4 वाजता दामोदर मंदिराकडून शोभायात्रा प्रारंभ जातली. नगरपालिकेसमोर ताजें विसर्जन जातलें आनी मान्यवरांचें प्रबोधन जातलें. तेतून आमचे कार्यक्रम अध्यक्ष म्हणून आमी मोतीलाल पेडणेकर, तशेंच प्रमुख पावणे आंतरराष्ट्रीय बजरंग दल संस्थापक अध्यक्ष श्री दिनेशजी पाटील हे आसतले. सकाळी एक अभिषेक आसतलो पादुकांचो. रामाची पादुका हाडल्या आमी ह्या वर्सा. सो नॉन जे मारुती मंदिर आसा संभाजीनगर, त्या पादुकाचे सकाळचे अभिषेक जातलो आनी ती पादुका मागीर दामोदर देवळान येतली. थंयच्यान आमची हें चालू जातलें.